गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बायल्यो आत्मनिर्भर जाल्यात हाची देख नेत्रावळीच्या वेल्ले वाठारांत पळोवपाक मेळटा। वेल्लेच्या वाठारांतल्या बायलांनी घाम गळून कश्ट करून स्ट्रॉबेरीचो मळो फुलयला। पळोवया गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। आदी गोंयांत स्ट्रॉबेरी भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटाली, मात आतां स्ट्रॉबेरी हेर कुशीकच्या राज्यांतल्यान हाडप मातशें उणें जालां। कारण फाटल्या कांय वर्सां सावन नेत्रावळीच्या वेल्ल्या वाठारांत स्ट्रॉबेरीची मोठ्या प्रमाणांत लागवड जाता। आबमजत गटाच्यो बायल्यो ह्या वेवसायांत देंवल्यात। हो वेवसाय करतना तांकां उदका खातीर खूब त्रास काडचे पडले, मात अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीन उदकाची सोय करून दिल्ल्यान तांचें सपन पुराय करपाक तांकां आनीकय बळगे मेळ्ळे। तशेंच स्ट्रॉबेरीची रोपां उपलब्ध करून दिली। तेन्नाच्यान आतां सुमार फाटल्या 9 वर्सांच्यान बायलां हो वेवसाय करतात, अशें लक्ष्मी गांवकर हिणें सांगलें। फकत 3 म्हयने म्हळ्यार डिसेंबर ते एप्रिल मेरेन स्ट्रॉबेरीची लागवड करतात। स्ट्रॉबेरीची लागवड करपाक महाबळेश्वर वचून 8 दिसांचे प्रशिक्षण घेतिल्ल्याचे तिणें मुखार सांगलें। आतां स्ट्रॉबेरी केल्या आतां 9 वर्सां जालीं। आमी आतां स्ट्रॉबेरी तुका आमगे करपाचें तें आमकां हाडून दिता अटल ग्राम डेव्हलपमेंट ते सर हाडून दिता आमकां। आनी तो आमकां तेंच्यांनीच आमकां पयलीं विचारलें की तुमी ही स्ट्रॉबेरी करता जाल्यार तुमच्यान जाता जाल्यार तुमच्या हाडून दिता म्हणपाक लागलें। आमी म्हळ्यार तुमी तर आमकां उदका सय करता जाल्यार आमी म्हळ्यार हाडून दी आमी करता म्हणून सांगलें। जेन्ना आमी पयलीं आमगे मिरसांगे धंदो आसलो म्हणून आमी तो धंदो कसो केलो, न्हंयची उदक हाडून म्हणजे झरीची उदक हाडून आमी तें केल्लें। मागीर आमकां अटल ग्राम तेणी आमकां पायपलायन करून दिली आनी ते हेजेर आमी हो धंदो करपाक जालें। जाल्यार आमी हो धंदो करूंक शकनासले, उदक नासलें न्हू आमकां, उदका आमकां खूब त्रास जाल्ले। तेन्ना आमकां ही गौरी मॅडम आसली तिणी आमकां फेंक्शन करून दिल्लें म्हणून आमगे तेन्ना मातयेच्यानूच उदक हाडून शिंपताले आनी तें करताले आमी। म्हळ्यार आमकां पीक मेळनासली। आतां अटल ग्रामान डेव्हलपमेंटान आमकां केलें तेन्नाच्यान आमकां पीक मेळटा आनी कांय सय जालें आमगेली। तेन्ना आमगेलें चड जाल्यार आमी सावड्ड्या आनीक गुडये अशी आमी हळदी विकतात, नाल्यार आमकां हांगाच लोक येवन आमगे काबार येता। आमगे मार्केटींग चड म्हणजे हांगा, कमी आमी बाजारार व्हरता, नाल्यार आमकां बाजारार वचपाक पडना। हांगाच लोक येता न्हू, आमगे पणजेचो म्हापशेचोच लोक येता, मडगांवचो लोक येता आनी आमी बारीक गांवांचो लोक येता। स्टार्टिंगात तुम्ही लायल्ले पळय तेन्ना तुमकां पीक मेळ्ळें बरें? हय, पीक आमकां भरपूर मेळ्ळी आनी तेन्ना आमकां तें मदेंच आमकां कोरोना जालो आनी तेन्ना आमगे इबाड जालो आनी तें आमकां मातशी लॉस पडलें। तरी पूण आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करून आमकां कितें तेजी मदत केली। आमगे पयलीं त्या ग्रुपान केले आसा न्हू म्हणून आमी करून पळोवया म्हणून। तुमकां आतां हांगा लोक पळोवपाक येता कितले? हय, लोक येता भरपूर पळोवपाक। ते कितें हांगा तुमी व्हरता ते स्ट्रॉबेरी सेल करून व्हरता ते। आनी तुमी आमकां बाजारात बी वचपाक पडना। हां, तुमी मार्केटात घालनात ना, हांगा तुमचे काबार येता ते? हांगा काबार जाता। हां, ताका उदक बी कशें कितें लायता तुमी? उदक पायपलायन भितरल्यान हें केला, स्ट्रीप बसयला पायपाची। आनी उदक अवेलेबल आसता हांगा? उदक ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।